मांडवी पेवन वतना सुदीप दळवीक ओनूय परत अपशकून जालो। उत्तर गोंयांतली दर्यादेग वाठारांतली शिनळकी, ड्रग्स माफिया आनी गॅमलिंगा सारकेल्या गजाली आड निशेध करपाक म्हूण मांडवी पेवन पार करपाची ही ताची दुसरी खेप। फाटले फावट 15 ऑगस्टाक सुरवातेक निसरून पडिल्लो। हे फावट ताका मांडवींत जेली फिशान धरलो। गोंयांतले बरे वायट गजालीचो परिणाम मांडवींत भितर मेरेन पावला। पळयात रिपोर्ट। 52वे मुक्ती दिसा सुदीप दळवीन मांडवी पेवन वचपाचो परत एक फावट यत्न केलो। हो ताचो यत्न। बेती जेटीवेल्यान कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साकडेन येतना न्हंयेन जेली फिशान ताका उदकान धरलो। कसिनो, बार्जी, ट्रॉलरांची येरादारी आनी हेर गजालींक लागून मांडवीन बरेच प्रदूषण जाला। हाका लागून मांडवीन जेली फिश वाडला। दळवीन बिरेस्तारा हे गजालीचो अणभव घेतलो। जखमी आसतनाच तो मांडवी पेवन आलतडेन आयलो। ताका विंटेजान घाला। I was supposed to swim across the river Mandavi for protesting against the drugs and prostitution mafia in North Goa beach belt. While crossing the river, in the midst of river, a swarm of jellyfish, it attacked me and they surrounded me from all over and started stinging me. And momentarily it was very painful and I just managed to swim across and I came out like. फाटले 15 ऑगस्टाक मांडवीतले कसिनो आनी गॅमलिंगा आड मांडवी पेवन वचपाचो ताणें यत्न केल्लो। पणजे जेटीवेल्यान न्हंयेन देंवतनाच शेळ्याचेर निसरून पडिल्ल्यान ताका अपशकुनाचे शिनाल जाले। म्हणजे गोंयचे बरे वायट गजालींचो परिणाम घडये मांडवीन भितर मेरेन पावला। फुडले फावट निशेध करूंक मांडवीन देंवतना घडये दळवीक ही गजाल तकलेन दवरची पडटली। पणजेच्यान तुळशीदास च्यारी। इतल्यानी खबरांचें हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।